गाईज तर आयज आसा सॅटर्डे आनी हांव वयता आनी मावशी फोंडा बिकॉज फाल्यां आसा तुळशीचें लग्न. सो आमकां सगळें सामान हाडपाक जाय आनी आमची तुळस जी आसा ती तशी आसा, तिका आमी पेंट मारिना कांय मारिना बिकॉज पावस पडटालो आनी आतां आयज आमकां हाडपाक चड हाडपाना, फक्त 3च कलर मे बी हाडटले बिकॉज ते आमी उरलेले आमकां मागीर सांबाळून दवरपाक कळना. सो पळोवया कशें कितें तें. सो फर्स्ट फाल्यां तुळशी लग्न थोड्यांचे एका मंडे करता, बट आमचे हांगासर संडेक तुळशी लग्न. सो आतां आमी पेंट हाडटली, मागीर सगळें सामान हाडटली एंड तुमकां हांव दाखयतलें कितें कितें हाडटली ती पेंट. मागीर आमी दोगांय मेळून मारतली. सो तुमकां दाखयतली कशें कितें मारतली. बेश्टी सिंपल तुळस आहा आमची, तिचे मातशे फोळे येयल्या मिन्स तिका प्लास्टर करपाक जाय, बट ते वर्सा करना आमी मागीर. सो आतां सद्या खातीर आमी फोंडा वयता. सो स्टे ट्यून. बाय द वे तुमी कशें आसा? आमी तर मस्त आसा, मजेत कशी. आनी कितें चड ब्लॉग आमी ह्या दिसांनी करूंक नाशे. स्टील स्टे ट्यून. कांय इन्फॉर्मेशन आमी आजून वचना, आतां वयता. बट आमचे कडेन म्हाजे कडेन हेल्मेट ना बिकॉज काल आमी पुजेक गेली मामाले थंय आनी थंयच हेल्मेट हाडून. सो पळोवया कशें कितें जाय ती अर्देट कडेन वचपाक पडटलें. सो सगळ्यात पयलीं आमी पेंट घेवपाक वयता. फक्त 3 पेंट हाडप आनी आमी डायरेक्ट बस स्टँड गेली बिकॉज थोटेन मागीर आरटीओ बी आसता जाल्यार. बट हांगा सगळ्यात कितें तरी आसलें सो सगळ्यात पयलीं आसता, बट ते हाडिनासलें. सो बस स्टँडार पळोवया ऊस बी मेळ्ळें जाल्यार सगळें मेळटलें न्हू बस स्टँडार आमकां. सो पळोवया. ऊस घेवपाक ते सामान घालपा नाका इतलेशें घेता म्हणल्यार सामकी गर्मी जावपाक लागली. ऊस घेतले आनी चिंच घेवना कोणाक सांगतली हाडपाक आसा बी जाल्यार व्हडें झाड. आनी आतां पिठेक घेवपाक जाय. सगळ्यान घरा वयतली. घेतली कणगां केळी सगळें कितें कितें घेतलां आनी आतां वयता. जाम जाली घरा कडेन वयता. आमी पावली घरा कडेन आनी कितें कितें फाल्यांचें सामान. आतां आमी आयज आमगे सो सगळो प्रॉब्लम आसा आनी आतां आमी तुळशी पेंट मारतली. सो तुमी पळयात. सो हांवें ब्रश हाडना, फक्त 2च पेंट हाडला. सो एक तर हेची येतकीर मारपाक स्टार्ट करता न्हू, पूण सुकपाना. मारपाची आसली पेंट, बट हे 3 पिपोजी छोटे छोटे आमचे बरोबर आशिल्ले हातीन आमी मागीर पेंट मारते. हांव आतां दिसना आसता तुमकां. टिकू फक्त 2 पेंट आसा आनी हे पोरूचे आय थिंक. एक हे पिशॉल चलना, सो एका तितून अशी तुळस सद्या तरी आसा. सो तिका आमी मारतली पेंट. 2च कलर हाडले आनी टायम ना. फाल्यांच लक्ष्मी पुजन सॉरी तुळशी लग्न एंड पळोवया कशें कितें जाता तें. सो सद्या हांव मारतलें पेंट बिकॉज ती छोटा आसा. एक ती हांगा येयली जाल्यार मागीर तांकां थंडी बी जातली म्हणून. सो ते तेंचे वांगडा भितर रावला ते मागीर मारतले. सद्या हांव मारता. सो तुमी बी पळयात. तुळस सद्या अशी आसा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कितें मारपाचें तें म्हाका कळना. मे बी आनी फक्त 2 कलर. इची सकयल वायट मारुया न्ही गो. स्क्रू ड्रायव्हर घे आनी यो गो मातसो वांगडा. किळी घालू ना गो. स्क्रू ड्रायव्हर घे आनी यो. बाबू वयता. तो चिडमुलो सोडटाला. चिडमुलो दोनी आनी बड्डे बरो टाटा. राव निकी राव तुका तुम्ही घरा जाला कळटा. सो ह्यो कलर पळोवया.
फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करता कोण्यांक बालडी हाडून दवरल्या नाही ती तुळशी हे करपा खातीर तेंगे नाका तेंगे तो वर व्हरो तिंका जाय पडटा मदीं चालू पळय हो ब्ल्यू एक्चुअली म्हाका तो डार्क ब्ल्यू जाय आसलो बट असलो आसा सो आतां सोडून दी काय पळय वायट तेगे बालडी व्हरून दवरी म्हणल्यार तुका विदाउट इनर मारू का डायरेक्ट मारू तू मारा स्टार्टिंग ना एकूच बरें जाता न्हू वायट आनी हे वली आसा ना हे मातशी धुल्ली माजरां आमची झगडटा हे पेंट मारता दाट मारया कसो जाता मागीर लायट एकदां मारपाचो आनी मागीर हे करपाचें फर्स्ट टायम आमी फक्त 2 कलर हाडल्या बिकॉज तो सुकपात ना न्हू आनी रंगी रंगी हाडून कितें फायदो मागीर तेजी डिझायन बी काडपाचो का वेगळे कलरान आडवो जाल्यार आडवत मार आडवो जाल्यार आडवत मार तो मागीर बरें दिसपाक सुकोवन कोण हे पळय ते व्हायट कलर मारपाक लागले बिकॉज ती सगळी जाण गेली आनी आमी कितें करतली फर्स्ट लायट मारून घेतली बिकॉज आमी टूथ पेंट हाडलो न्हू बारीक आनी मागीर आमी मागीर दाट मारली फर्स्ट तशें मारया फर्स्ट टायम आमी 2च कलर हाडल्या कळ्ळें न्हू नाल्यार आमी खूब कलर हाडटाले वेगळे वेगळे बट दीस टायम ओन्ली 2 हाडले हांवें मम्मी सांगलें सिजो दवर म्हणून आयज एकादस आमचो तिगांचो उपास सगळें चिरून म्हाका दिया आनी आमकां बारीक तुळस सुद्दां घालपाक जाय मातयेची ती आमी फाल्यां घालतली म्हाका खबर ना सांजची आयज सांजची घालतली पुरी बीन करपाक जाय तो पेंट गवप दियला अरे एक कलर गणपती हाडपा आशिल्लो गणपतीचे प्रॉब्लेम जातलो चड पातळ आतां वयल्यान भावजी भावजी नाशिल्लो पूण नाशिल्लो पुष्पा आशिल्ले तुळशीचे काय नाशिल्ली ए कुत्री आली कित्याक घेतला गो आम्ही फक्त व्हाईट आणि ब्लू इतकीच मारली सो वत लागता तुमगेर तुम्ही पेंट आमकां मारता ते पळोवन जाय पडल्यार सुद्दां आमकां आफोवपाना बट यू कॅन कॉन्टॅक्ट अस टायम घेवन मारपाक काय न्हू बट आतां टायम ना सुकपाक जाय फाल्यां म्हणटकीर आनी पेंट सुकपाक मागीर टायम लागता तेजे खातीर नाल्यार आमी वेगळे कलर घेवन डिझायन बी काडपाक शकता तरी पूण डिझायन पळयतली हांव मागीर तरी बरें हांवें असले हाडून हांव ते सामके बारीक हाडूंक सोदताले ब्ल्यू उरतलो गो ना ब्ल्यू सपना मारपाक कलर एबो बरो दिसता बट गणपती खातीर आमकां कलर नासो तोच दवरलेलो बरो असो दिसता ब्ल्यू काय बरें दिसपाना व्हायटूय बरें दिसपाना सो तो तसोच आसूं न्ही लुकींग गूड ब्ल्यू बरो ब्ल्यू धाकटो हाडपाचो न्हू आनी साबण मारपाचो
मम्मी पाऊस येता. ए पाऊस येलो गे. पिटी पाऊस येलो. ए शिट. पेंट सुद्धा पडलो. सो पेंट आमगे मारून जालो एंड आता आमगे करता उसळ आणि मुगांचे जाले न्हू कणगां. सो आणि आमी आयज तिनांक जेवपाक चिंतला कित्याक सामाई भूक लागता न्हू आनी कांय जेवणूच जावना. दाखयता हांव तुमकां. खूब क्वॉन्टिटी खूब केले. 4 जाणां आसा. हे पळय हे कण्ण म्हणल्यार कण्ण अशें न्ही पूण मुगांचे गोडशे टायप बट ते कण्ण न्हू कित्याक तितून सोय वांटून घालूना. दुसरी म्हणल्यार उसळ. एक्चुली हे कण्ण तिनी वांटून घालपाचें कित्याक उसळ एक आसा न्हू एक सॉलीड फॉर्मान लिक्वीड फॉर्मान कण्ण जाय आसले आनी कणगां हितून आमचे सगळे रेडी जाले. उसळ कण्ण आनी कणंग एक एक्स्ट्रा आहा तितून. सो तुमकां हॅलो गायज गुड इव्हिनिंग. तर आमगेर हांगासर धूम धडाक्यानी तुळशी लग्नाची तयारी चालू आसा आनी आमी न्हिदून आशिल्लो आनी व्हडलो पावस पडटा. सो आमी चड वेळ न्हिदली. आतां जाला 6:15 7 आनी आमी न्हिदलेली उद्दोळ दनपारां जीन 4:30 हय तशें कितें तरी 4:30 न्हिदली. कळटा आसतलें आनी आतां सुद्दां न्हिदत आमी परत वचून शूट करपाक. खावपाक मेळना न्हू आयज फास्ट सो आनी आमकां संवय कितें कितें खावपाची त्या खातीर आमी न्हिदूनच रावलेली खावपाक. आनी आतां मम्मी करता माळ्यो त्यो म्हणले तुमकां दाखोवया. सो तुमी बी पळया. पळय मम्मी करपाक बसल्या माळ्यो. दाखय गो वयर काड. केद्यो जाल्या केद्योश्यो जाल्या. लांब बऱ्यो जाय आशिल्ल्यो गो. आनी लांब जाय आसल्यो त्यो तेच मागीर मोड्यो जातल्यो. न्हय तितल्यो लांब पुरो. आनी जिनो हाडला हो. फाती पळय फाती दाखय. फाती हांवें दाखयल्ली पूण तरी फाती रोजांचीच फाती करपा आयडिया ती मेळ्ळ्या. सो मस्त. आनी जिनो खंय दवरला तर हाडून भायर तेजेसा कॉल करपा जाय मग चिंची खातीर. सो हे 1 किलो शेवतीं शेवतीं न्हू अब आमचो पिटू ताता करता बिस्कीट खाता आनी पिटी म्हाका दी. आमचो बाबू तो बाबू ना. आनी तुमकां आमी कितें करतली तें दाखयतलें. आतां सद्या कांयच करिना.